आवडे पंचायत क्षेत्रातल्या कोटमी वाठारांतल्या 2 वासरांचेर बिबट्यान हल्लो केल्ल्याची घडणूक धाडार आयल्या। ह्या घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक शुक्रारा फांतोडेर घडिल्ली। हालींसराक ह्या वाठारांतले खुबशे सुणे बेपत्ता जाल्ल्यांचे थळाव्यांचें म्हणणें। हे घडणुके उपरांत राना अधिकाऱ्यांनी घडणूक थार वचून बिबटो धरपा खातीर पांद्रो बसयला। गोट्या येऊन जी 2 त्यांची गायेची पाडक जी खायला ते एक शेतकरी म्हणून एक खूप दुःखद घटना असलेली, कारण ती मेहनतीन त्यांनी वयर केल्ली ती गरव असलेली। आणि सेकंडली तुझ्या विचारला की गांवांत हय पितले 1-2 महिन्या भितर खुबशे आमकां कोण सांगताले की जेन्ना कोण कामां येताले नायटीसान येता की बाबा बिबटो वा क्रॉस जाता, हें जाता, वाटेर दिसता, पण आमी तो हें घेयलो नासलो। सो इवन पयर सुद्दां याद हेजी मुखाली जी 2 घरां आसा तेंचे 1-2 हें जालाय बरे कुत्रे बरे क्वालिटीचे कुत्रे आसले ते ना ती सुद्दां पयर 2 दीस त्या तितून आसली की आपणा कुत्र्याक कोणी खायलो पण काल हें कन्फर्म जालें की हें काम बिबट्याचें म्हणून। आतां हे बिबटी पयलीं जे रानार रावताले ते आतां येवपाक लागले, गांवां येवपाक लागले। हेजें कारण एकच आसा, ज्या तरेन डिफॉरेस्टेशन जाता, हे लोक आतां दोंगरा पर्यंत आमी पावपाक लागला, तें कारण हेंच। तांकां कांय थंकाय मेळना म्हणटा गांवां येवपाक लागला। ती खूब चिंतेची गरज आसा, कारण ते गांवां येत म्हळ्यार फाल्यां मनशाचेर सुद्दां हें करूं शकता अटॅक वयता आसतना, कारण हांगा ल्हान भुरगीं खेळटा, जनावर खूब तरे लोकांक चरपाक वयता। तर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ताबडतोब एक्शन घेवन ताका ट्रेस करून हांगासर शिफ्ट करचो। भाऊ काल पयरची राती तुमगे हांगा कोटमी हांगा गोट्यां तुमगे गाय आनी पाडक आसा थंय बिबटो येयलो म्हणून। आनी बिबटो वाघ तो वाघ चाळप्यार रावतालो, तो चाळप्यांतल्यान दोंगर काबार जालो, रान काबार केलें सगळें, आनी ते सायडीन तो वाघ गांवां भोंवलो आता। आनी तेणे 500 पेटे वयले, 2 इंग्लीश आनी 4 गांवठी तेणे हे कितले दीस जाले 15 दीस जाले। म्हणल्यार तो गांवां गांवांत भोंवता, कालची राती परता नजदीकेसान परतो येयला सुण्या फाटी लागून। कोण पळयल्लो बी तेका? पळयलो ना, पूण तो सुणी भोगता तेजे कळटा न्हू, डेली सुणी ना जाता हांगा। कितल्या सुमार कितल्या 1 ते 1.5 म्हळ्यार येता। आनी काल बी आतां तुमगे आमगे माल तर फातोडे परत 4 माल तेणे 4 कित्याक पाडक घट जाल्लो नासली, घट जावन नासले। आनी आतां काल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पांजरो लायला आनी गेले ते। म्हणटरी हें कित्याक लागून घडटा? हें तांकां रावपाक जागा ना, पयलीं अशें जायना जायना पयलीं गांवां येना आसले, रानां येना आसले, चाळप्यान रावता वाघ। चाळप्यान दिसले झाड मारून काबार केलाय गव्हर्मेंटान।